देवळातून स्टार्ट झाला. आता ही रॅली दामबाबाकडे येईल. दामबाबाकडून आता आम्ही मांगूर हिल वयतले. मांगूर हिलच्यान डायरेक्ट झरीच्यान जुवारीनगर पेट्रोल पंपच्यान आमचे कुंभ पदयात्रा स्टार्ट जातली. थंयच्यान आमी लमाणी कॉलनी पर्यंत एंड करतले. आनी थंयच्यान आमचो कल्चरल प्रोग्राम स्टार्ट जातलो. तेच्या उपरांत कल्चरल प्रोग्राम आमचे जो बंजारा समाजान जे चलता पयलींचो ते आमी दाखयतले सगळे कितें आसा ते आमचे कल्चरल ट्रेडिशनल सगळे. आमचे सेवालाल महाराजचे 280 वर्सांवी आयज आमचो सेवालाल महाराज जयंती चालू आसा. हाचो प्रोग्राम जावन आसा. आमी रॅली काडल्या बायना हनुमान मंदिरांतल्यान. आमी वयतली आतां बिर्ला जंक्शन पर्यंत. थंयच्यान आमचे कुंभ मेळ घेवन आमची बायलां घेवन आमचे महाराजांक घेवन आमी रॅली काडटले अप टू बिर्ला लबानी कॉलनी पर्यंत. ताजे नंतर आमचे तो देवाचे भोग प्रोग्राम आसतलो 16. ताजे नंतर आमचे कार्यक्रम आसतले स्टेज कार्यक्रम. थंय जे आमचे चीफ मिनिस्टर्स, अदर मिनिस्टर्स अँड ऑल द डिग्निटीज ऑफ द ऑफिशियल्स ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स आनी आमचे जे वडील्स जे आसा, नायकराज आसा, आमचे जे सगळे संघ संस्था जे आसा गोंयांत तांचे जे सगळे ऑफिशियल्स आसा सगळे मेळून आमी एक कार्यक्रम करतले. आयज सेवालाल महाराज जयंतीच्या निमतान आनी तो बीन 284 इयर्स आयज ताका जाल्लेली आसा. आनी त्या निमतान आमच्या ह्या सगळे मुर्मगांव तालुक्यांतसून जे आमची बंजारा कम्युनिटीचे जितले लोक आसा तेंच्यांनी सगळ्यांनी वर्सान वर्स ज्या प्रमाणे ते रॅली काडटा तशेंच ह्या वर्सावूय तेंच्यांनी ही रॅली काडिल्ली आसा मोठ्या प्रमाणे. आनी एक मोठे आमी पळयता परिसरांत मेळ्ळो आसा. सगळे यंगस्टर्स, सगळे टायपचे लोक, बायलां, भुरगीं तशेंच आमचे सिनियर सिटीजन हे सगळे जाण हे रॅलीक भागीदार जाल्लेले आसा. ती आयज मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीसून बायना बिचा वरसून स्टार्ट जाल्लेली. ती आयज रामबाबाच्या देवळा कडेन येयलेली आसा आशिर्वाद. अशीच ती वचून फुडें ती वचून एंड जुवारी नगर जातली आनी थंयसर तेंची भव्य मिटींग आसतली. सो आजून हांव तांकां म्हाज्या तर्फे हांव तांकां अभिनंदन करता. आनी सेवालाल महाराजाच्या जयंतीच्या निमतान शुभेच्छा दिता सगळ्या आमच्या बंजाराच्या कम्युनिटीचे लोक जे आयज हांगा आनी कितलेशे दीस जाले ते तयारी करताले आनी त्या प्रमाणे तांकां भरपूर भरभराट सपोर्ट मेळ्ळो आसा सगळ्या लोकांचो.